एश्युरन्स दिता लोकांक हांव जर फाल्यां मुख्यमंत्री जायत आनी मोगो पक्षा आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक जर 21 सीट मेळ्ळे आसत आनी आमकां कोणीच जर त्रास केलो ना जाल्यार 101% सांगता भाटकाराक आनंदी दवरून मुणकाराक आनंदी दवरून हो प्रश्न हांव एका वर्सा भितर सुटावंक जर मनोहर पर्रीकार परत आयले जाल्यार आनी ताणें चिंतपाक जाय ह्या इतले मोठे पोस्टार थंय आसून हांगा येवन परत ह्या घाणीत पडचें काय कितें तें ताणें परत चिंतपाक फाल्यां जर तुमी मुख्यमंत्री जाले ह्या दोन्ही विशयांचेर तुमची भुमिका कितें आसतली? कॅसिनोक आमी स्टॉप करूं शकना हे दिसते कारण तांकां आमी लायसन दिलां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आमी इतलेंच पळयतलें की आनी कॅसिनो वाडचे ना म्हाका दिसता 5 आसा आनी 6वें लायसन आसा आनी त्यो बरे कडेन खंय वचूंक मेळटा की ना हेचेर विचार करतले जर सरकारान त्रास केलो सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडटलोच पूण त्याच बरोबर सरकाराचेर ते केस काडूंक शकता माध्यम प्रश्न हांवें सांगता तसं नाही आहे ते आम्ही जी ग्रँट देतो इंग्लिश प्रायमरी स्कूलला ते बंद करायला त्यांनी प्रयत्न केला ते पण आम्ही नाही त्यांनी प्रयत्न केला चालू उरतल्यो तुम्ही मुख्यमंत्री जातकीर काय तुम्ही बंद करपाचे हो विचार ग्रांट सुद्धा आम्ही इमिजिएट बंद करू शकचे ना आम्ही सुद्धा ते केले जाल्यार सुद्धा टप्प्याटप्प्यान तांकां विश्वासाक घेऊन फुडलो विषय सॉर्ट आउट करचो पडटा असो आम्ही काढली जीप लायली ताळ्या हे खंयच कोणूच करू शकना जेन्ना मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर 2 गोष्टी आसात त्याचेर FIR बी आसपाक जाय कारण हेच्या पयलीं काँग्रेसीन आतां FIR खूब लोकांचेर आसा स्वता काँग्रेसीन हेच्या पयलीं दयानंद नार्वेकाराक FIR आसा म्हणून मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्लो उदात्त आसा लुजिनाचेर FIR आसा आनी कोणाचेर FIR आसा हांव नकळो पूण खूब जाणांचेर FIR आसा तांकां ह्या हातूंत इनवॉल्व जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता पयलीं आसूं ना मागीर घालता जाल्यार गोश्ट वेगळी मुख्यमंत्री जावन कोणी FIR आज मेरेन तुम्ही म्हणटात की 11 तारीख मेरेन तांची FIR आसपाक जायना रिवेंज पार्सेकारान ताज्या कस्टोडियंतल्या खलाबाच्या स्कुलाचेर घेतलो तसो हांव घेवचो ना तडका फडकी कांयच जावचें ना आनी ते करूय शकचे ना कोणूच करूं शकचे ना लोकशाही भितर नंबर्स मॅटर 21 आमी येवपाक जाय अशें म्हणटा हांवें टिका केली ताणें ताचेर प्रत्युत्तर दिलें म्हाका काडून आतां आमी आसा लोकांच्या हातूंत चड मतां पडिल्लो उमेदवार हो 11 तारखेक सुदीन ढवळीकर आसतलो 3000 मार्जीन लोक मेळटलेंच प्रियोळ वील बी ऑल्सो अ व्हेरी गूड मार्जीन 101% प्रियोळान दीपक ढवळीकर मोठे मार्जीन घेवन निवडून पण 101% दाबोळी हो म्हजो म्हणजे म्हाका सामको तो जाय म्हणून हांवें काम केलां हय सामकें प्रतिश्ठेचो जाल्लो प्रतिश्ठेचो सीट कसो जाल्लो 100% बाराचेर वता 100% बाराचेर वता आनी बाकीचे जे सीट आसा पळय ते 500 मतांनी हेवटेन तेवटेन जाले जाल्यार आमी बाराचेर उरतले नाजाल्यार आमी 21चेर वतले सांगात म्हाका इन दीस सिनारियो तुमकां लागींचो कोण दिसता कारण तुमी भाजपाच्या युतींतल्यान भायर सरल्यात तुमी काँग्रेसी बरोबर हाजे पयलीं काम केलां आमची 7 तारखेक फाल्यां आमची मिटींग आसा गोवा सुरक्षा मंच बरोबर त्यानंतर आमी हेचेर विचार विनिमय करतले की अशा परिस्थिती जाली की प्रलंबीत कशी असेंब्ली उरली 12-12-12 जावन आनी अपक्ष 1-4 जावन किंवा 11-12-13 जावन किंवा 14-12-11 जावन अशी जर असेंब्ली उरली जाल्यार कितें करचें ह्या विशीं विचार विनिमय फाल्यांच्या बैठकीत आमचो जातलो त्या खातीर आमी आमची सगळी तयारी केल्ली आसा त्याचेर आज सुतोवाच करप हें बरोबर न्हय हंग असेंब्ली जेन्ना जातली तुमी म्हणटात की मोगो जर 12चेर वता किंवा 12च्या वयर वता जाल्यार मुख्यमंत्री हो मोगोचोच आसपाक जाय तुमी थंय कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हळ्यार तुमी वचून कोणाक तरी तेंको दिवन कोणाक तरी मुख्यमंत्री केलो असो जावचें ना कोणाकूय तेंको दितलो जाल्यार पयलीं पळोवपाक जाय तो मनीस ना जाल्यार आतांच्या मुख्यमंत्र्या सारकी परिस्थिती जर जाय असेंब्लीचेर तुमी पळयलें ही असेंब्ली एक्चुअली डिसेंबरांत जावंक शकताली तशी फायल स्वता ताणें मूव केल्ली आमी सांगले नंतर ही रिकॉग्नायज जाय आनी ती फायल मूव केल्ली फायल कित्याक येवना आनी असेंब्ली कित्याक जावना आनी हांव त्या नंतर हांव ना न्ही त्या खातीर म्हाका कळुना पूण ती जर असेंब्ली जाल्ली जाल्यार आज आमची ही नासक्ती जावची नाशिल्ली